नमस्कार. सडेतोंड अकॅडमीत आज आमी एक इंटरव्यू घेतात कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस. विरियातो बाब तुमच्या आमच्या स्टुडियोन तुका येवकार दिता. सध्या काँग्रेसचें वोट चोरी गाजता. फकत दिल्ली न्ही, दिल्लीक राहुल गांधीन एक हलचल निर्माण केल्या, लोकांचें लक्ष वेधलां. सबंद गल्ली मेरेन लोक वोट चोरीचेर उलयतात. तुजे मनान हें कितें रिफ्लेक्शन आयलें? कारण हांवें तुका पळयलां राहुल गांधी बरोबर आंदोलन करता आसतना, चळवळ करता आसतना, मागीर तुमी एमपीज काँग्रेसचे खूब आतां एक स्ट्रॉंग स्टँड घेवन दिल्लीक भितर एक वातावरण तयार करूंक लागल्यात. पयले सुवातेर राजू बाब देव बरें करूं म्हणटा आमकां तुमच्या चॅनलाचेर इनवायट केलें म्हण. आनी जो विशय हय इलेक्शन कमिशनाचेर जो आसा आनी वोट चोरी जाला ताजेर एक असलो तो विशय की फकत वोट चोरी न्ही. आमी 5 वर्सांनी जेन्ना आमकां एक आमचो हक, डेमोक्रेटीक हक, कॉन्स्टिट्युशनली ऑथोरायज्ड हक येता वोट मारपाक, आनी आमी कशें वोट मारता? आय बिलीव इन द आयडियोलॉजी ऑफ दीस पार्टी. म्हणजे ही पार्टी तर सत्तेर येत जाल्यार देशाक खंयच्या रस्त्यार व्हरतली पळय ती. सो हांव त्या पार्टयेक वोट मारता. सगळे नागरीक इंडियेचे आसा पळय ते. आनी आतां म्हाका कळून येता की आमी उमके पार्टयेक वोट मारलेले हे आयडियोलॉजीक, बट खंय ना खंय चोरयो करून इट वॉज टेकन विथ अ डिफरंट आयडियोलॉजी. देशाक कायदो म्हणटा की एका मनशाक एक वोट. हय. पूण हें सगळें जें घुसपागोंदळ जो जाला, जें कितें इम्प्रेशन तयार जाला, जो कितें प्रोपोगंडा तयार जाला, ताका लागून दिसता की चोरी येदी मोठी प्रमाणाचेर की चोरी करून कोणा तरी जिखून हाडटात. एक्झॅक्टली. आनी हाका हांव याद करून दिता, थोडीं वर्सां पयलीं 2014 जेन्ना श्री नरेंद्र मोदीन आपणाचो सरकार घडोवन हाडलो, भाजपाचो सरकार, तेन्ना अमित शान कितें म्हणें तें याद धरा. आमी फुडलीं 50 वर्सां राज करतले. तो स्टेटमेंट धरून हें पळय आतां सांपडल्यात. म्हणजे खंयच्या कॉन्फिडन्सान ताणें म्हणलें, म्हणजे तांचो हो प्लॅन, हो पळय रोड मॅप आशिल्लो चोरी करपाचो. दॅट मीन्स दे वर कॉन्फिडंट. कॅप्टन, तुमकां अशें दिसता, तूं दिल्ली लागींच्या सर्कलान भितर आहा काँग्रेसच्या, की हें पयलीं कशें आशिल्लें, थोडे जे पळय कॅन्डिडेट आसताले ते आपले 50 मतां, 100 मतां, 200 मतां घुसयताले. हातून भितर कितें सूत्रबद्ध अशें हें आसा पळय हातून कितें प्लॅन एक असो? इट इज बिकम इन्स्टिट्युशनलायज्ड. येस. आमी जेन्ना म्हणटाले आनी आमचो लिडर श्री राहुल गांधी म्हणटालो दॅट दे हॅव नाव कॅप्चर्ड इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, CBI, हे सगळे इन्स्टिट्यूशन कॅप्चर केल्या पळय. आतां तांकां कशें यूज करता तें सांपडलें. हाव दे आर बींग मॅनिपुलेटेड. ओके. म्हाका खबर ना एज अ काँग्रेस MP वेदर म्हजें नेक्स्ट मत काँग्रेसीक पडटलें जाल्यार हांव घालतां थंय, खंय वेता तें खबर ना. म्हाका तर एज अ इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव तर कॉन्फिडन्स ना, भंय आसा. दॅट मीन्स सगळी आमची आम सादारण जनता विथ गूड फेथ, विथ ट्रस्ट इन द सिस्टम वोट घालता. दॅट मीन्स ते मत न्ही. हातून भितर न्ही राहुल गांधीचो एक स्टेटमेंट आहा, तो म्हणटा महाराष्ट्र इलेक्शन एक एग्जाम्पल दिलें ताणें. तो म्हणपा लोकांचे पळय जी कितें मानसिकता, वेव जी पळय कितें आशिल्ली ती वेगळीच आशिल्ली. रिजल्ट वेगळोच जालो. सो यू ऑल्सो बिलीव इन इट की बाबा ती मतां घुंवडायल्यात. म्हजो एक कलीग आसा जो बाय इलेक्शनान जिखून आयला नागपूर सेगमेंटान. तो असेंब्ली इलेक्शना बरोबर ताजो बाय इलेक्शन जालो. ही वॉन विथ अ बीग मार्जिन. आनी तातूंत असेंब्लीक इट इज ऑपोजीट. तातूंत दाखयता की हांव तातूंत वोट मारूंक येता, हांव 2 मतां मारूंक शकना न्ही. आय बिलीव इन वन पर्टिक्युलर आयडियोलॉजी. हो जो मुवमेंट आसा फकत एक प्रेस कॉन्फरन्स घे, इलेक्शन कमिशना कडेन वच, आंदोलन कर, इतल्यान जावपाचो ना. कारण ते भितर खोल मेरेन ते रिगले आसतले. सो तुमी कशें सोदतले? पळय हें आमी आतां सद्या एक जो वोटर आसा, एक आमचो जो भारतीय नागरीक आसा, पयले तांकां सेन्सिटायज करता की तुमची मताची चोरी जाल्या, तुमचेर अन्याय जाल्लो आसा. जो एक आमी म्हणटा क्लासरुमान मॉनिटर आसता, हातून मॉनिटर म्हणटा तो इलेक्शन कमिशन, एक रेफ्रीत तर कॉम्प्रोमायज जाल्लो आसा. आनी दुसरें म्हणटा जेन्ना तो सांपडलो, जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीन स्पश्ट करून विथ प्रूफ दाखयले, ती प्रूफ पळय दाखयल्या ती डॉक्युमेंट तुमच्याच कडचे मेवल्ले, आमी कांय फॅब्रिकेट करूंक ना. तुमी ते डिफिकल्ट करपाक डिजिटल फॉर्मान दिवच्या सुवातेर
और मशीन रिडेबल डेटा दिवच्या सुवातेर तुम्ही हार्ड कॉपी दिली विच कॅनॉट बी मशीन रेड. इतली आडकय घालूनय तरी व्हडल्यो टिमी फॉर्म केल्ल्यो सिक्रेटली दे वर वर्किंग आनी हे प्रूव्ह केलें. सो तुमी कितें म्हणपाचें बाबा म्हाका दिसता खंय मिस्टेक जाली आमी माफी मागता आनी आमी हाचेर चवकशी करून एक्शन घेतले. ते करच्या सुवातेर यू आर शूटिंग द मेसेंजर जाणे तुमच्या बरं, तुम्ही फुडल्यान आता हाडला. सुप्रीम कोर्टान वतले. सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी त्या संदर्भात काही डिसिजन्स दिल्ले आहात हय. विच इज कॉन्ट्ररी टू युअर स्टँड. एब्सोल्युटली. कित्याक म्हाका दिसता खंय ना खंय आतां पयर आमचो योगेंद्र यादव तो सुप्रीम कोर्टान गेलो. ताणें आपणा फुडल्यान दोग जाण जे वोटर्स डेड म्हूण डिक्लेअर केले तांकां दोगांयकूय उबे केले सुप्रीम कोर्टान. दिस इज वेअर सुप्रीम कोर्ट शूड हॅव टेकन कॉग्निसन्स. दे हॅव टेकन कॉग्निसन्स बट दे वूड हॅव बीन मच मोर दीस की बाबा हें कितें इलेक्शन कमिशनान सोमते थंय ताबडतोब ऑर्डर दिवपाची. सो ही सिस्टम जी पळय आहा तुम्ही म्हणलं तशें सगळें इलेक्शन कमिशन वेगवेगळे अधिकारी वेगवेगळ्यो संस्था हात हे सगळे पॉलिटिसायज जाल्यात. सो तातूंतल्यान तुम्ही नेविगेट कशें करतले. पळय हातून सद्या देर इज अ गुड टीम इन द काँग्रेस लिडरशीप व्हेरी इंटेलिजंट आनी ताणें एक पाथ थारायला. वी आर द फूट सोल्जर्स. जेन्ना आमचो प्रोटेस्ट जालो पयर इलेक्शन कमिशनार ऑफिसान आमी वचपाक लागले तो त्या दिसा सकाळीं आमी सगळे मेवुल्ले. श्री खरगेन आमकां आमचो पार्टी प्रेजिडेंटान ब्रीफ केले आनी आमकां सांगुल्लें की आमी थंय वेतगूच आमकां इलेक्शन कमिशन फेस टू फेस आमकां मेळटलें म्हणून. थंय वचोन सांगलें आमकां बाबा लास्ट मिनटाक 30 जाणांक हें करतले म्हणून. आनी थंय व्हरचे सुवातेर आमकां व्हेले पुलीस स्टेशनार. सी हातून कितें दाखयता तुमी दॅट यू आर नॉट रेडी टू फेस. इफ यू डोंट वॉन्ट टू फेस द लॉ मेकर्स वी आर टुडे द लॉ मेकर्स. म्हणजे खंय ना खंय दाल मेकाला आहे. तुमकां आतां वोटरां म्हऱ्यान वचचें पडटलें. ती हे वोटराक कन्विन्स कशें करतले कारण महाराष्ट्र इलेक्शन जालें लोक कितलेशेच राजकीय पंडीत सुद्दां सरप्रायज जाले अरे कसो रिजल्ट आयलो. पूण मागीर ताका एक वेगळो एंगल दितात ना RSSन काम केलें सामकें सकयल मुरून वचून ताणें काम केलें लोकांची मतां बदललीं लोकांची मनां बदललीं. हातून हो म्हजो ओपिनियन आनी वीच आय वील बी कन्वेईंग टू श्री राहुल गांधी आतां परते वेतुगीच की हाचेरूय हांवूय विचार करतालो. एक इन्वेस्टिगेटीव मायंड आसा म्हाका कमिंग फ्रॉम अ मिलिटरी बॅकग्रावंड. आतां महाराष्ट्राक पयशी जाल्या तेन्नाच आमकां कळून आयिल्लें जितली वोट्स एड केल्ली इन 5 months वॉज मोर देन आख्ख्या 5 वर्सांनी मतां एड केल्ली पळय ती लास्ट 5 म्हयन्यांनी एड केल्ली. आय वॉज जस्ट थिंकींग हे लोक 5 म्हयन्यांनी एड केल्ले ते खंयचे आनी तुमी आतां बिहाराची कित्याक कॅन्सील करता. इज इट दॅट तुमकां भंय लागला. ही पळय सिक्रेट टीम काँग्रेसाची काम करताली लास्ट 6 म्हयन्यांक खंय ना खंय सरकाराक भंय लागलो इलेक्शन कमिशनाक भंय लागलो की बाबा आतां महाराष्ट्राची ती पळय एड केल्यात ती मे बी बिहाराक मेवत हांगाय आसा तांची नांवां. दीस इज माय थॉट प्रोसेस. मे बी त्या खातीर तुमी 69 lakhs मतां कॅन्सील केल्यात. वेस्ट बेंगॉलाक ते आतां करूंक सरता एट मेनी प्लेसीस मध्य प्रदेश जावं हरियाणा जावं जे आमी पिड्ड्यार जाल्या. मध्य प्रदेश वी वर सपोज टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. थंय जालें तशेंच. सो समवेर हें पळय तांणी कितें केलां इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. इन द लॉंग रन जेन्ना विश्वासघात म्हूण लोकांक जेन्ना कळटा सरकारान केलो कित्याक आयज इलेक्शन कमिशन आपणाक स्वता डिफेंड करच्या सुवातेर ते धमकी दितात तुम्ही एफिडेविट फायल करा नाल्यार यू वील टेक एक्शन आनी बीजेपी इज जम्पिंग टू दॅट डिफेन्स. दीस इज सेकंडली आमी म्हणटा कितें एक चोरी जाली एक मर्डर जाली फर्स्ट थिंग पुलीस कितें म्हणटा आमी CCTVचे हें करतले फूल व्यू करतले आनी कोण इनवॉल्ड आसा कितें आयडेंटिफाय करून करतले. हातून CCTV खंयची इज द वेबसायट ऑफ इलेक्शन कमिशन. तुमी वेबसायटूच डावन केली म्हणजे आमी तुमकां पळोवंक दिवचे ना कोणें चोरी केल्या पळय ते. इनडायरेक्टली यू हॅव एक्सेप्टेड दॅट यू हॅव डन दीस चोरी. Why are you not transparent? You are supposed to be transparent. म्हाका सांग कॅप्टन
एक हो इशू जालो वोटर घाल्यात वोट चोरी लोक कितें जे वोटींग करतात ताजे परस दुबरोद आपल्याक वोटींग येतलें अशें BJP पळयता. दुसऱ्या अर्दान काँग्रेस पार्टीची स्टेटस आयचो. यू आर नॉट वरीड अबाउट द काँग्रेस ज्या पद्दतीन वता, स्पेशली गोवा हांव पळयता. पळय सद्या आमचे हांव तुका इंडियेच्या पॅन इंडियाचे काँग्रेसाचे सांगता, बिकॉज आय एम देर विथ देम. येस. यू नो फर्स्ट हँड हांव पळयता कितें चल्लां पळय तें. आमचो प्रेसिडेंट श्री खारगे आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी, बेस्ट थिंग इज तांचे भितर द सिनर्जी वीच इज देर, अंडरस्टँडींग. येस. एक तूं पळयता खंय फंक्शन जालें जाल्यार कसो एक तांचें बॉन्डिंग आसा. तो एक सिनियर लिडर श्री खारगे, आमचो बाब राहुल गांधी, कसो ताका हाताक घट धरून सदांच यू फील नायस की एक बॉन्ड आसा. नाजाल्यार तूं पळय BJPचे हांव पार्लमेंटान पळयता नितीन गडकरी, आमी खूब ताका रिस्पेक्ट दिता. तो येता तो प्रायम मिनिस्टराक पळय पासून ना. I have seen that video. I see it almost every day. I mean every day म्हळ्यार So तूं प्रायम मिनिस्टर तूं- भितर येवपाचेच बंद केला. तूं म्हणटा की हे जे पळय BJPचे टॉप लिडर हय. आहात तांचे भितर अशे तरेचे हय, हय, हय. भितरल्यान कितें तरी एनिमिटी, कन्फ्युजन, दुबाव हें सगळें आसा. आमी कितें म्हणटा काँग्रेसीन हय. हे एकामेका कडेन झगडटा न्ही. हय. दे आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्ह्यूज इन पब्लीक. दॅट डेमोक्रेटिक फ्रीडम इज देयर. But see, more freedom also is bad for politics. Absolutely. Yes. It reflects badly. Correct. बट इन BJP आमी कितें म्हणटा न्ही, जेन्ना एटम बॉम्ब जेन्ना फुट्टा, दॅट फिजन वीच इज दॅट एनर्जी वीच इज बिल्ट अप, दॅट वील जस्ट एक्सप्लोड. ओके. बरें, म्हाका एक सांगात, हो जो पळय कितें वोट चोरी पळय इशू आहा तो गोंयानूय घालयतलो तुमी? हय, कारण 100%. तो तुमचो एक पॉलिटिकल वेपन म्हणून तुमच्यांनी एक बरें देशभर यूज करूं येता. 100%. तें गोंयान भितर जावन एक रिज्युमिनेट पार्टी करपाक, लोकांक परत जागृत करपाक हाजो कितें फायदो जावंक शकता? हांवें जस्ट आतां काल हांव आयलां, सो वेन आय बोर्डीड द फ्लायट हांवें जस्ट हें करचे पयलीं आय डावनलोडीड एक व्हिडिओ. आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट ही गेव अ कॉल आनी तांणी मार्च काडलो, वीच वॉज अ गुड थिंग. दॅट एग्रेशन हॅज टू बी दे, एक्सपोज करपाक जाय, सगळ्या नागरिकांक लागपाक जाय. दॅट मिन्स हांवें मत घाल्लें खंय ना खंय, खंय गेलें तें मत दामून उडयलें, भायर उडयलें म्हजें. सो हें आमी सगळ्या नागरिकां कडेन वचोन तांकां आमी सेन्सिटायज करतले की योर डेमोक्रेटीक रायट हॅज बीन ट्रॅम्पल्ड बाय अ रेजीम वीच is out to destroy the democratic institution, democratic ethos. तुम्ही वोट घालतात गव्हर्नमेंट चेंज करपाक, हय पूण तुमकां फुटयतात. हय. ते एंटी इन्कम्बन्सी कित्याक लागना? वेन सगळे चॅनल्स, सगळे जे सर्वे करता, दॅट इज शोईंग समथींग एल्स. आणि जो रिझल्ट येता इट्स समथींग डिफरंट. एक्झॅक्टली. हांव एक सिंपल, खूब लोकांक खबर ना, जेन्ना आमी पोरू फर्स्ट सेशन आशिल्लें, अशे खुबशे थंय म्हाका मेळपाक आयले गव्हर्मेंट ऑफिशल्स. आनी वाय दे केम, तांकां कळून आयले एक इंडियन नेवी ऑफिसर थंय आयला म्हूण, निवडून आयला, ते मेळपाक आयले. एंड दे टर्न आउट टू बी ऑल एक्स सर्वीसमॅन. आनी तांणी एक धाकटुलो प्रोग्राम केलो. आमी बराबरी च्या पिले, डिस्कस केले. एकटो म्हणपाक लागलो, सर मोदी जी हार गया. I said, नहीं, वो प्रधानमंत्री बन गया. नहीं सर, वो रात को जब वोटिंग हुआ तभी मनपाला लो एक दो ट्रक कुछ मशीन डाल के वो जा रहा था. वो डीएम था उधर, डीएम फैसिलिटेट कर रहा था. एसपी के लोगों ने आणि कांग्रेस के लोगों ने कलेक्टर को बुलाया. कलेक्टर आ गया 2 अडेजांक कितें आयलो खंय, ऑन द स्पॉट ताणें धरले. आतां डीएम काय कोण आशिल्लो, आय थिंक दे सेड डीएम, ताका थंयच सस्पेंड केलो. But this was a fraud that was happening. Okay. Next day, 11 o'clock, it seems, that following same day, 11 o'clock, collector was transferred. हे हांवें तांचे तोंडाकडचे आयकल्लें आनी I took it with a pinch of salt. I know. Now, when we look back, reports are coming that there was something which went, there was hanky-panky. Yeah. Because जेन्ना आमचो वोटिंग जाला, हय. आमचो वोटिंग जाला 7 तारखेर, 4 तारखेर कावंटींग आशिल्लें, 3 तारखेर आमकां AICCच्यान एक हें आयलें, म्हणजे 2 तारखेर आयलें AICCच्यान की इकरांक
सकाळी यू विल बी कनेक्टिंग एव्हरीबडी विल बी लाईव्ह विथ द पार्टी प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगे. एका एका कॉन्स्टिट्युएन्सी तो कॅन्डिडेटाकडे उलोवपाक लागलो आनी आमी सगळे पळयता लाईव्ह. म्हजो टर्न येवंक नाशिल्लो. मिस्टर अजय राय हांव ताका फर्स्ट टायम तेन्ना पळयतालो इन दॅट कॉन्फरन्स व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग विच दे. ही इज टेलिंग आमचो पार्टी प्रेसिडेंट आसा आनी श्री राहुल गांधी तो सांगता सर हम लोग जीत गए वाराणसी. तेन्ना मिस्टर मल्लिकार्जुन खरगे मातसो हांसलो आनी कितें म्हणे हाणें आय एम टेलिंग यू नाव वॉट वेंट आय होप काँग्रेस डजंट टेक एक्शन अगेंस्ट मी. बट सर हंसना नहीं, आपको 4 तारीख कल पता चलेगा. हम लोग जीत गए, कांग्रेस जीत गए वाराणसी सर, ये सबसे बड़े खबर होगी. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सर, मैं ग्राउंड से आपको बता रहा हूं. यानी समवेयर आई फेल्ट राहुल गांधी वॉज सिरियस. ही वॉज सो इतलो कॉन्फिडंटली राय सांगतालो आनी जालें भलतेंच. आनी म्हाकाय मातशें दिसलें अरे वो सांगता इतलो कॉन्फिडंट मे बी लायक एनी अदर पॉलिटिशियन ऑर समथिंग. बट नाही हसना नाही सर म्हणपा लागलो पार्टी प्रेसिडेंट. एंड राहुल गांधी वॉज नॉडिंग. मे बी ही हेड ग्राउंड आयलँड हें हाडलेलें आसा. नाव वेन आय कनेक्टेड विथ वॉट दॅट जेंटलमॅन टोल्ड मी लास्ट इयर ड्युरिंग दॅट टी पार्टी आनी आतां जे आतां घडून येता वेर मिस्टर राहुल गांधी सेड यस ही हॅड लॉस्ट द इलेक्शन. ना पूण एक सांग फूट सोल्जर्स म्हणटा तुवें अशे तरेचे फूट सोल्जर्स गोंयभर देशभर आसचे पडटले जे आडायतले. फकत प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक दिल्लीन मुवमेंट करून जावचो न्ही. एक हे अधिकाऱ्यांक भंय घालचो पडटलो, इलेक्शन कमिशनाक भंय घालचो पडटलो, लोकांक जागृताय करून उठाव करचो पडटलो. पण हे इट्स नॉट इजी. सो दीस आय थिंक सो ही पॉलिटिकल मुवमेंट देशभर जावप आनी ती ताक काँग्रेसी भितर आसा. आसा. ओनली थिंग म्हाका दिसता वी हॅव टू बी मोर एक्टीव. देर हॅज टू बी अ प्लॅन. सगळ्यांक बराबरी घेवन इन्क्लुझीव एक मुवमेंट करपाक जाय. आमचे भितर कितें भेदभाव आसत जाल्यार ते सेपरेट दवरपाक जाय. तूं आतां मुवमेंट म्हणटा सगळ्यां बरोबर घेवन हांव गोंयच्या संदर्भान उलयतना तुका म्हजो प्रश्न आसा की गोंयान भितर काँग्रेस एकला चलोवरे करतली काय सगळ्यांक बरोबर घेतली. कारण आतां 1.5 वर्स उरलां तूं इलेक्शन. म्हणटा म्हणजे अदर इंडिया ब्लॉक आशिल्लो तो. इंडिया ब्लॉक ताजे भायरूय बी फॉर एग्जाम्पल रेव्होल्युशनरी गोवन्स आहात आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी काँग्रेसीन भितर एसेंब्लीन भितर जी आतांच सोंपल्या एक युती केल्लीशी दिसता. पळय पयले सुवातेर सांगचें म्हळ्यार एसेंब्ली हांव थंयसान क्लोजली पर सेशनाचो सांजचो येवन हांव पळयतालो तें कितें घडलां तें. तो हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदतां सातूय ऑपोजिशन MLA एक बरी युनिटी दाखयली. आनी म्हाका दिसता लॉट वॉज फावंड फ्रॉम द सरकार. दे वर पूट ऑन द बॅक फूट. दे वर पूट अगेन्स्ट द वॉल. तांकां एक्सपोज केल्ले इन ऑल फिल्ड्स वेदर करप्शन वेदर एडमिनिस्ट्रेशन सगळ्याक फेल जालें. आनी हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता बिकॉज ऑपोजिशन इज द वॉयस ऑफ द. पूण वॉच जो पळय कितें युनिटी आहा ते फुडले 1.5 वर्सां 2027 गोवा एसेंब्ली इलेक्शन जातली तो पर्यंत कंटिन्यू जावंक शकता. पळय तें डिपेंड जातलें आमची लोकल लिडरशीप हाव दे कन्वे टू द सेंट्रल लिडरशीप. कित्याक आमकां आदीं कितें सांगताले सेंट्रल लिडरशिपान हें केलें हाय कमांडान केलें हें केलें. वॉट आय केम टू नो इज जी सेंट्रल लिडरशीप आसा काँग्रेसीची ती इंटरफियर जायना. हे म्हाका थंय कळून आयलें. लोकल लेवलाचेर ठरयात. यू आर रायट. बेटर लोकल पळय तुमी कितें सांगता ते मानतात ते मानून घेतात सदां. सिंपल सिंपल म्हादयचो इशू हांव सांगता. सिंपल एक एग्जांपल इट्स ट्रिकी बिटवीन गोवा एंड कर्नाटका. सगळे गोंयान आसा ते थिंक इट इज ट्रिकी. फॉर काँग्रेस सेंट्रल लिडरशीप इज नॉट ट्रिकी. तो म्हणटा तुमचो हक तुम्ही लढाई करा. सारकें. आम्ही मदीं पडपाक ना. तुमचो इट इज युअर रायट. सारकें. यू हॅव टू फायट फॉर युअर स्टेट. जरी काँग्रेस रूल कर्नाटकान आसली तरी गोवा शूड फायट. एक्झॅक्टली. आनी म्हादय म्हण म्हजें आनी कर्नाटकाचे थोडे लिडर थंय चुकून एक हें जालें. देर वॉज टेन्शन. फॉर मी देर वॉज नो टेन्शन. फॉर मी आय एम व्हेरी क्लियर. दीस इज वॉट आय स्टँड फॉर. म्हाका तुमी तुजो काँग्रेस तुमचे पळय गट आहात MP गट हातूंत भितर एक मातशें हें जालें मातशें संघर्श जालें. आमचेच भितर न्ही एक BJPचो MP व्हेरी सिनियर लिडर. ओके. 3 फावट तो म्हाका येवन मेवलो अशें इन द एक फावट कॉरिडॉर एक डायनींग हॉलान आनी दुसरे फावट हांव बशिल्लो पार्लमेंटान ब्रेक आशिल्लो तेन्ना.
म्हणपा लागलो हम बात करेंगे, यू नो आप गोवा से हैं, आई सेड आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, और दो हैं म्हणे, आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर है श्रीपद जी, और आपका एक्स प्रेसिडेंट गोवा स्टेट सदानंद तनावड़े, उनसे छोड़ के मेरे से क्यों बात, मेरा स्टैंड पक्का है, क्लियर है. करेक्ट. सो हमें म्हणे एक बात बताओ, ओ तुका मॅनिपुलेट करपाक सोदताले. तो पोंग सोदतालो हाउ फार आई कैन गो, कित्याक ताणें म्हणे मैंने आपका स्पीच सुना कि हम लोग मादे डायवर्ट करने नहीं देंगे, इसलिए मैं आपसे सांगपाक जायना, ताका कोणें सांगुल्लें हाका मेव, आय मेड इट व्हेरी क्लियर. सो काँग्रेसी भितर एक हें आसा, ह्या इश्यूचेर स्टँड कसो घेतले, हय, हय, एक आनी तुवें तुजो क्लियर स्टँड Clear घेतला, stand. गोंयचो स्टँड क्लियर आसा. Absolutely. पूण कर्नाटकांतले पळय जे काँग्रेस एमपी आहात तेय आपले ते आपल्या दगडूनी, बट I have in the last this session I have reached out to some of them who are very influential, आणि तांकां सांगला गोंयचे सांगूंक ना, म्हणजे गोंयाक लागून हांव फायट करता, तुमचे लोक म्हणे मरपाचे आसा, उदकाक लोक खबर आसा, नाही समजा नहीं. सेड खानापुर पानी नहीं मिलेगा आपको, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट पानी नहीं मिलेगा, वो पूरा बेल्ट आप लोग प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, तो आप लोगों को आपके लोगों का ख्याल नहीं है. तुवें मॅनिपुलेट केलें. No, this is a fact. दिस इज फॅक्ट ऑल्सो. I said if you want, we will meet in the Constitution Club. हांव म्हळें तुमकां एक प्रेझेंटेशन दिता, तुम्ही सगळे एमपी हाडा, तुम्ही काँग्रेस बीजेपी सगळे हाडा, हांव एकटो येता म्हणून. सारकें न्ही, काँग्रेसवाल्यांनी एक स्टँड कित्याक घेवचो न्ही म्हादईचेर. हय, तुम्ही एकट्यान येवन तूं एक तुजो एक व्यू पॉयंट दवरचो आनी एक मिडल पाथ स्विकार. एब्सोल्युटली. जे कितें कायद्यान जावपाय तें जावपाय न्ही. पण हातून एज फार एज अ रिवर इज कन्सर्न देर इज नो कॉम्प्रोमाइज, येस. बिकॉज म्हाका ताणी निवडून हाडूंक ना, गोंयच्या लोकांक आवाज हो आमचो हक, म्हादय पूण न्ही सगळे. तुका फाल्यां हायकमांडान सांगलें एक हायपोथेटिकल क्वेश्चन, ना आमी कर्नाटका बरोबर रावया, प्लीज सपोर्ट अवर डायवर्जन. I will not accept. I would rather quit politics. गुड पॉयंट. आमी असले पॉलिटिक्स म्हज्या फायद्याक लागून हांव येवना. नायस नायस. सो हो गोंयचो आमी परत पॉलिटिक्साचेर गोंयचे येवया. सो गोंयचे पॉलिटिक्स काँग्रेसी अर्दान हाडपाक काँग्रेस गोंया भितर दुबळी जाल्या, सामकें सामकें आमी सगळे मान्य करतले. काँग्रेस आज जर इलेक्शन जालें, काँग्रेस कितें करतलो म्हण डिफिकल्ट. काँग्रेसी कडेन कॅन्डिडेट ना, वर्कर्स ना, काँग्रेस कडेन बूथ लेवलाचेर कार्यकर्ते नात. सो अशा परिस्थितीन भितर तुका कितें दिसता? ना, म्हाका दिसता हांगा बूथ लेवलाचेर खूब म्हयने जाले, आनी म्हाका दिसता ओवर 1 year वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड बिल्डींग अप एट बूथ लेवल. तें ऑलरेडी एक्सरसायज बरी फुडें पावल्ली आसा. इवन आतां हांव हांगा येताना इंटरव्यूआक आय स्पोक पर्सनली टू वन ब्लॉक प्रेसिडेंट. हांवें म्हळें दिल्ली आसतना हो फोन आयिल्लो, ही नांवां ना म्हणपा लागलो, फक्त 5 नांवां उरल्यां दिवपाची. आपणें म्हणपा लागलो 30 दिल्ली, 5 उरल्यां, 5 नांवां दिल्यान बट तांची सिग्नेचर ना. सो दॅट मिन्स इट इज नॉट पयलें कितें जातालें मे बी हांगाच म्हण आख्खे इंडियेक बरें ही नांवां दिलीं ना. हियर इट इज व्हेरी क्लियर हू सपोज हांव बूथ लेवलाचेर पर म्हजें नांव येता जाल्यार माय सिग्नेचर शूड बी देट. दॅट मीन्स आय एम अवेअर म्हजें नांव गेलां म्हणून, अशें न्ही की फर्जी. नो, यू हॅव टू. तुमी आतां स्ट्रॅटेजिकली बूथ लेवला सावन एक बिल्डअप पार्टी करतात. म्हाका सांगात, हांव परत तुका तोच क्वेश्चन विचारता की गोंयान भितर हे ज्यो पळय रिजनल पार्टी आहात तातूंत भितर हांव आम आदमी पार्टी धरतां, रेवोल्युशनरी गोवन्सूय धरतां, गोवा फॉरवर्डूय धरतां. अशें दिसता एसेंब्ली जे पळय कितें आतां ताणें एक स्ट्रॅटेजी केल्ली युरी आलेमामान, त्या प्रमाण तो आतां मातसो क्लोजूय जाला रेवोल्युशनरी गोवन्साक. सो तुका दिसता रेवोल्युशनरी गोवन्सूय तुमचें जर 2027 इलेक्शन जातलें तातूंत भितर रेवोल्युशनरी गोवन्स जर त्या लागीं येतात जाल्यार तुमकां म्हाका दिसता इट वील बी अ कलेक्टीव डिसिजन ऑफ म्हाका दिसता स्टेट लिडरशीप. ओके. बिकॉज एक डिसिजन घेवच्या पयलीं पार्टयेचो फायदो पळोवंक उपकारना आमी गोंयचो फायदो पळोवंक. सामकें. सद्या गोंयचेर पळय अत्याचार जाल्लो आहा, डॅमेज जाल्ली आसा, जमनी विकल्यो आमच्यो, असले कायदे हाडून. तुमी 1-2 स्टेप्स फाटल्यान वचपाक तयार आहात टू विन द इलेक्शन इन द इंट्रस्ट ऑफ द इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. येस, इंस्टेड ऑफ गे. सो आनी तुम्ही हायकमांडाक तुम्ही कन्विन्स कर, कारण ऑलरेडी ऑपोजिशन लिडर तुमचो पळय युरी आलेमाम, ही हॅज ऑलरेडी सेड दिस इन इंटरव्यू, वी आर रेडी टू हॅव ए सीट शेअरिंग अरेंजमेंट विथ रेव्होल्युशनरी गोवन्स. सद्या दिस इज हीज व्ह्यूज. येस. बट कलेक्टीव डिसिजन आसपाक जाय. कलेक्टीव म्हळ्यार कोण कोण येतले भितर?
state leadership. State To be, leadership. if you ask me, Yeah. You are 50% important leader. I have not been part of the decision making. To be very honest, Okay. I'll be on camera. Okay. Why? They have not never consulted you. म्हाका दिसता हें म्हाका केन्ना कन्सिडर करूंक ना. Oh. So that's why I am म्हणजे स्वता independent हें दिलां that it has to be a collective decision Sir, which will be conveyed to the central leadership. आणि म्हाका दिसता central leadership will also see in the larger interest एक गोंया primary interest of Goa and secondly interest of the country also because Yeah. every state and every party how they will contribute to Yes. the larger good of the country. कॅप्टन म्हाका आनी एक क्वेश्चन विचारपा जाय तो परत रेव्होल्युशनरी गोवन्सच येता रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एक कन्सेप्ट आसा तो पोगो पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन तर हाजेर तुजें कितें ओपिनियन पळय, कारण एक- ऑलरेडी पोगोक आमचे युरी आलेमोन सपोर्ट केला जाय आमकां म्हणून सपोज हय म्हाका तर कन्सल्ट करीत कोण हय इट इज ऑलरेडी डिफायन ओके सक्सेशन ऍक्ट पळय आसा ते तूं तर काडशी सक्सेशन ऍक्टाचेर सगळे दिल्ले आसा ओके हू इज अ गोवन ना पूण हांगा हू इज ए गोवन कॉन्सेप्ट येना हांगा येता ना जेन्ना पोगो म्हणटा तो हय हांव पोगोच म्हणटा हांगा इशू मेन येतलो केन्ना गोंयकाराचे जमनी भायल्यांक विकपाचे 100%. हांव पयर सांजचो येवपाचो सगळे MP गेले हय बिकॉज ऑफ दीस इलेक्शन कमिशनाक लागून आमकां सगळ्यांक सांगलें गो टू इच डिस्ट्रिक्ट करेक्ट सो हांव रावलो फाटीं आय वेंट टू वन मिनिस्ट्री फॉर सर्टन इश्यूज आतां तुवें म्हणा पळय तशें हय द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स करेक्ट जमनी विकतात कोण विकतात कित्याक अँड आय हॅड अ व्हेरी इंट्रस्टींग अँड ऑल्सो फ्रायटनिंग डिस्कशन दे आर ऑल्सो वरीड अबाउट गोवा MHA ऑफिशल्स ओके देर आनी तांणी पळय सांगलें गोंयाक कशें मॅनिपुलेट जाता आय वॉज ऑल्सो सरप्रायज अँड शॉक्ड हांवें तांकां म्हजें सांगलें म्हाका कितें भंय आसा कितें गोंयांत चल्लां तें आनी थंय तांकां एक MLAचें पळय हिशोब आहा. कारणामे आसा ते सगळें आसा सो अमित शाह ह्यो सगळ्यो MLAच्यो मिनिस्टराच्यो सगळ्यो भानगडी जाणा तो मागीर मॅनिपुलेट करता तांकां आं ताची ती USP हय नाल्यार कोण म्हणपाचो कितें बंद कर तें बरोबर. आय विल नॉट अलाव ड्रग कल्चर इन गोवा बंद कित्याक जायना यू टू हॅव द पॉलिटिकल विल एक्झॅक्टली थंय फेमस आसा नॉर्थ कोस्टल बेल्ट गेला म्हणटा तें आमकांय खबर आसा हो ते दिल्ली कोण जाणा कंट्रोल करता गोंयांत तेंय तांकां खबर हो आसा तांकां खबर आहा सो होम मिनिस्ट्री नोज दे एवरीथिंग आर अवेअर ऑफ एवरीथिंग दे आर टेलिंग दे नो एक्झॅक्टली खंयच्या कंट्रीसान हू इज इनवॉल्ड इन वॉट दीस वीच कंट्री वीच हो सो व्हेरी सिरियस लिडर्स ऑफ गोवा हो तांकां सगळी खबर आसा Very एक म्हाका serious. सॅटिस्फॅक्शन जालें की येस इन्फॉर्मेशन इज देर आमी सांगपाची गरज ना सगळी खबर आसा ग्राउंड लेवलाचेर ओके म्हाका सांगात परत तोच इशू घेता हांव. जमनी भायल्यांक विकपाक जायना हो जो कन्सेप्ट पोगोचो मेन कन्सेप्ट तो गोंयकारच आसपा जाय सो ताजे पूण हो इशू येतलो जमनी विकपाचेर कारण हें काश्मीराक आशिल्लें काश्मीराची कलम काडून उडयलें पयलीं काश्मीराक भायलो येवन जमीन घेवपाक शकनाशिल्लो आज कोणीय येवन काश्मीराक सेटल जातलो कोणीय जातलो तेंच गोंयांत घडटलें काश्मीराक जर तुमी अशी ट्रिटमेंट दितात गोंय येदेशें कोण खाता गोंयाक पळय जो विशय आय हॅव बीन इनवॉल्ड इन द मुवमेंट ऑफ गोंयचो आवाज हय हो त्या खातीर आनी हांवें जेन्ना पार्लमेंटान उलयलां हांव तुमी पळयलां आसतलें ओपनली हांवें सांगलां ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लमेंट दॅट यू कम एज टुरिस्ट गोवा का सिटीजन मत बनो सारकें एन्जॉय हॉस्पिटॅलिटी सारकें. आर फूड आनी परते वचा सारकें परते याद सारकें. जमनी घेनाका आमच्यो आतां ना पूण हें उलोवप वेगळें हो कायदो जावपाक शकना जाता करपाक हिमाचल आसा ना पूण आतां सगळे कडेन जर काश्मीराक काडून उडयलो जाल्यार गोंयाक कितें पळय काश्मीराक काडून उडयला तुमी बारीक तर तांचे सेंटिमेंट्स पयशे जाल्या आतां कोण वेता थंय जमनी घेवपाक हो अंबानीन बिंबानीन तांचे जमनी घेतलो सो हो कायदो काडलेलो कोणाक तांकां फायदो करपाक इंडस्ट्रीजांक फायदो करपाक हे व्हडले तांचे मित्र आसा ते हाव आर द रेस्ट ऑफ द इंडियन बेनिफिटेड विथ दॅट सो तुमकां जर पोगो जर मान्य आहा तर रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तुमचे बरोबर कॉम्प्रमायज करपाक इलेक्शनान एकठांय येवपाक कांय प्रॉब्लेम ना No, it is not a question of pogo. हांवें सांगलें that is already defined in the Succession Act. Okay. ते clearly सांगता all those who is Goan, all those who are born
प्रायर टू 28 डिसेंबर आमी सदां म्हणटा 19 डिसेंबर बट ते सक्सेशन एक्ट जे जाला गोंया पास म्हाका दिसता 2014 ती गोंयची व्याख्या करप सोपी हय. हांव कितें म्हणटा कोण गोंयकार जाच्यो 3 पिळग्यो गोंयांत रावतात जो 1961 पयलीं जल्माक आयला तो गोंयकार जालो पूण हांव म्हणटा हे इश्यूज केन्ना येतले इश्यू कॉन्ट्रडिक्टरी इश्यू येतले जेन्ना जमनी विकता जेन्ना कोणाक जॉब दितात हे सगळे इश्यू येतले पळय कितें आसा एकाच मुद्द्याचेर अलायन्स जायना आयडियोलॉजी कितें आसा सारकें वॉट इज द दिस इज द आयडियोलॉजी पॉयंट आर वी इन्क्लुझिव्ह एक्झॅक्टली आय एम सेईंग या तुम्ही भायल्या या हांगा सेटल जायनाका सारकें आनी दुसरो आम आदमी पार्टी दिल्ली पार्टी म्हणटा गोंयांत आमी एकला चालू रे हांगचे जे पळय लोक आहा ते म्हणटा ना आमी आघाडी करया हय सो पूण हाजेर तूं तुजो म्हाका पर्सनल तुवें सांगला म्हाका अजून पर्यंत तूं कोण कन्सल्ट करपाक येवना पूण सो कन्सल्ट करपाक येतकीर तुवें तुजें एक विचारसरणी ठरयल्या की आपूण बाबा असो वचपाक सोदता 2027 there has to be a meeting ground meeting of mind what is there in the interest of Goa गोंयकाराच्या इंट्रस्टान कितें आसा Sir. जेन्ना तूं म्हणटा दॅट हो कॉन्सेप्टर तांचो हाडीत जाल्यार जमनी सेव्ह करूंक जाता ना देर हॅज टू बी एक्ट आनी हाचेर एक मिसेस प्रियंका गांधी एक दीस आमचे ते लास्ट डे ऑफ पार्लमेंट सदांच आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी आमकां सगळे एमपींक आपयता हय काँग्रेसाचे प्लस एक इंडिपेंडंट जो सपोर्ट करता आनी तो एड्रेस करता आमचे परफॉर्मन्स कशें आसा पळय तें लास्ट सेशनान ह्या सेशनान एक एकट्याचें नांव घेवन तुवें कशें केलां इट्स Good. भायल्यान कितें It's a good exercise. ही दीस इज नाव फॉर लास्ट 1 year हें 5th This is a सेशन good exercise. तो सांगतलो आनी तूं कितलोय सिनियर जावं तूं हांगा फेल जाला तोंडार सांगता तो सो तुजी पार्टी गोंयान भितर एक प्रादेशीक पार्टी म्हणून काम करतली हय कारण ती नॅशनल पार्टी आसत ना, पण हांव- गोंयचे इंट्रस्ट हांव हो विशय सांगतालो तो कित्याक ते सांगता सो असले हाका आमी गेले हांव मातसो बेगीन पावलो आय वॉज द फर्स्ट पर्सन फाटल्यान आयली मिसेस प्रियंका गांधी आनी ती येवन बसली आख्खे हॉल खाली आसा आनी ती गोंयचे विचारपाक लागलें शी इज वेल इन्फॉर्म्ड एंड आय ऑल्सो टोल्ड अबाउट गोवा वेल इन्फॉर्म म्हणजे कितें जमनीचें कितें चल्लां हें आय एम हियरिंग दॅट आउटसायडर्स आर टेकिंग ओवर दी आय सेड देन आय एक्सप्लेन टू हर आय सेड मॅम आज वी आर अ स्मॉल स्टेट Exactly. वी हॅव अ युनिक कल्चर एक्झॅक्टली काय म्हणे कितलेय म्हणे बीजेपीन ट्राय केले टू मेक इट कम्युनल जावंक ना म्हणे सारकें. हे आमी सेव्ह करपाक जाय आनी जमनी म्हणे कितें जाता आमकां म्हणे एक पोर्चुगलान एक सिटीजनशीप ऑफर दिल्या बिकॉज दे फेल्ट ऑब्लायज की 4.5 वर्सां हांकां आमी राज केलें आयज पोटाक लागून वेता म्हणे बट देअर हार्ट अँड सोल इज इन गोवा सारकें सो आमी म्हणे ते जमनी कित्याक सांबाळूंक सोदता एडीसी स्टेट 2 लाख 3 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणे भायल्यांनी येवन घेतलें हय दे आर ब्रिंगींग देअर ओन सो हो इशू फुडल्या इलेक्शनाचो इशू जातलो 100% जमनी विकप ना गोंयकारांक हांगा भितर सारको पूर्ण नागरीक पोगो टायप म्हणजे हांगा ताचें अस्तित्व ताका जमनी आमी विकपाक दिवपा ना भायर इंडस्ट्रीक येवन गोंयान गोवा पोल्यूट करपाक दिवपा नात भायले येवन हांगा वोटर्स घुसपाक दिवपा नात दीज आर गोइंग टू बी द this will be part and parcel because strong like a regional party. yes this will be the last battle for Goa So 27 is going to be the last battle for Goa. yes It's a good point. yes Good point. कित्याक तो तुमचं स्लोगन जर असत न्ही ताजे उपरांत 27 this is the last हय. chance of your survival. एब्सोल्युटली ना जाल्यार कितें आसतलें चीफ मिनिस्टर कोण वर्मा म्हण आसतलो Exactly. आनी कोण शर्मा म्हण आसतलो जे कोण MP सावथाक हय, कोल्ड आनी कोण आसतलो हय सो वी कॅनॉट अलाव दॅट आमचे गोंयकारपण म्हणटा वी सारकें. कॅनॉट लूज दॅट यू नो दीस इज समथींग हांव सदां म्हणटा दीस बॅटल आय ऑल्सो कॉल इट स्पिरिच्युअल बॅटल नॉट ओन्ली पॉलिटिकल की देव खंय ना खंय आमकां माफ करचो ना कित्याक ही इतली बरी सोबीत सुंदर पवित्र जमीन दिल्ली तुमी स्वताच्या स्वार्थाक लागून पयशांक लागून विकली सारकें सामकें आयज सगळ्या गोंयांक कित्याक येवंक सोदता दे ऑल्सो नो दीस इज अ युनीक प्लेस सो यू थिंक स्टील अजुनूय चान्स हातांतल्यान वचूना अजुनूय संदी आहा गोंय सांबाळपाची पळय खूब डॅमेज जाल्ली आसा हय बट देर इज ऑलवेज टायम टू रिकवर आय कम फ्रॉम अ मिलिटरी बॅकग्रावंड आनी आय नेवर गिव अप येस देर इज ऑलवेज दॅट कितें म्हणटा तो लायट एट द एंड ऑफ द टनल
सो फायट टू फिनिश 2027. 100%. फायट टू फिनिश. हय, देर इज नो अल्टिरियर मोटीव इन दीस. Correct. अशें न्ही की हांव कितें हें करता म्हज्या भुरग्यांक, आय जस्ट वन चायल्ड सेटल्ड. आणि तू म्हणला सगळ्यांक घेऊन वतले. सगळ्यांक इन्क्लुझिव्ह जे पळय गोंयच्या बद्दल चिंतता, गोवा विल बी द आयडियोलॉजी. सो काँग्रेस पार्टी युती करपाक तयार आहा सगळ्यां कडेन. हय, एज लॉंग एज इट मीट्स द लार्जर गूड ऑफ गोवा. आणि अशा लोकांक तिकेट दितले जे फुटचे नात. तुझे 7 जण गेले, 10 जण गेले. हय. तुजो मेन लिडर दिगंबर कामत गेलो. एका सायडीक बॅक हातून बरें जालें. हातून कितें सो तांकां दाखयलें? परत घेवपा नात. नो, नॉट एट ऑल. सगळें कारण बीजेपी हे पण 8 जाण गेल्या. बीजेपी भिल्या. एका अर्दान बाबूश मोन्सरात येवंक शकता, बीजेपींतल्यान भायर सरूंक शकता. दुसऱ्या अर्दान मायकल लोबो, हे सगळे लोक परत काँग्रेसीक शिफ्ट जाले. तुवें पळय आतां कालंगूटचे MLAचे म्हणा, हय. देर इज ऑलरेडी अ प्लॅन वर्कड आउट बाय BJP. लोबो खंय ना खंय सडनली 6 म्हयने आसा म्हळ्यार 1 वर्स आसा म्हळ्यार तो BJPचेर एगेन्स्ट उलोवंक लागतलो. एक्झॅक्टली. मागीर पळय एंटी BJP आसा तांकां तो हाडूंक पळयतलो. मागीर म्हणटलो हांव 7 सीटांचेर, जे पळय BJP कांयच चान्स ना थंय 7-8 सीटांचेर आपूण कॅन्डिडेट घालतलो. ही ट्रिक, ही स्क्रिप्ट ऑलरेडी प्रिपेर्ड आसा. म्हाका एक सांग, पूण लोक आयकुचो ना म्हणटा तूं. लोकांक खबर आहा. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काँग्रेस पार्टी आनी ऑल्सो टू सेन्सिटायज द पीपल. ही प्लॅन आसा. जशें जालें लोकसभा इलेक्शनान तुज्या इलेक्शनाक, इरेस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, हय. लोकांनी सारके येवन स्ट्रॅटेजिकली गुप्तपणान तुका वोट घाल. 100%. आणि एक irrespective विश्वास, of party. एक हे आशिल्लो, विश्वास आशिल्लो. आनी कारण तुजे कडेन ऑर्गनायझेशन नाशिल्लें, तुजे कडेन पयसो नाशिल्लो, पूण लोकांक ते पडलें ना. हय. लोकांक एकच स्ट्रॅटेजी ठरयल्ली, काँग्रेसीक जिखून हाडप सावथाक. पयशांचे म्हणलें म्हण गोंयकार हांव सदां म्हणटा, गोंयकार ओर्रात गोंयकार. पयशांक विकून दिवचो ना आपणाचे सारकें. कॉन्शियन्स. सारकें. दाखयलें ताणें, सारकें. यू नो. सो ही साऊथ गोवा पळय तुजे लोकसभा इलेक्शनान जी स्ट्रॅटेजी जाल्ली, तशेंच काँग्रेस पार्टी तशी स्ट्रॅटेजी करतली आनी वोटरांकूय तुमी सेन्सिटायज करून तांकां घरांतल्यान भायर काडटले काँग्रेसीक वोट दिवपाक. 100% प्रयत्न चालू आसा. म्हळ्यार लॉट ऑफ वर्क टू बी डन. येस. रोड मे सीम डिफिकल्ट, बट एक लोकतंत्रीन म्हाका दिसता लोकांचो हम आवाज होंगे कामयाब. 100%. कॅप्टन, इतले हाजेर हांव इंटरव्यू सोंपयता. तुमी बरें म्हाका सांगलो वेगवेगळे इश्यू, आनी तूं फ्रँकली उलयलो. दिल्लीचे पॉलिटिक्स, तूं दिल्लीचें काम, गोंयान भितर कितें चल्लां, गोंयान तुका अजुनूय कन्सल्ट कोण करनात, पूण यू आर गोइंग टू बी अ मेन पर्सन हू इज गोइंग टू से थिंग्स, आनी तांकां आयकुचें पडटलें. आनी हें गोंयचें फुडार. आय विल कन्वे माय व्हेरी नायस. opinion. आनी गोंय एक वेगळें गोंय जें तशेंच उरपाक जाय, हाजे बद्दल तुजे जे पळय उमाळे आहात तेय म्हाका बरें दिसलें. सो ही जी कितें गोंय सांबाळपाची म्हजी लढो आसा, एक लढाय आसा, ती इलेक्शन मेरेन चलतली आनी लोकांक एक जागृताय जातली, ही हाजी तूं गवाय दिता. 100%. आनी एक, हय. जेन्ना तुमी म्हणलें जमीन कशी सांबाळपाक जाता, देर आर वेज एंड मिन्स. जेन्ना कोण जमीन गोंयकार विकपाक सोदता, मे बी ताजे कडेन घडना, पयशांची गरज पडल्या, ताका आमी सांगूंक शकना जमीन विकनाका, तूं असोच मर, गरिबेन मर. ना, तो मे बी सर्वायवल जाता. सारकें. फर्स्ट चान्स शुड बी गिवन टू गोवन. असलोय कायदो हाडूंक शकता. अशें बॉम्बे आहा न्ही, बॉम्बेन भितर एक सास्ट म्हणून एरिया आहा नियर बँड्रा, वेर इन दे डोंट अलाव पीपल टू सेल देयर लँड टू Exactly. तितलेच लोक विकते घेतात. गोंयान अशें करूं येता. सो दीस कॅन बिकम ए पिपल्स मुवमेंट. Yes, 100%. हांव इतल्यान कॅप्टन ही कार्यावळ सोंपयता. धन्यवाद. तूं आमच्या Thank you. स्टुडियोन आयलो आनी बरे तरेन तूं इंटरव्यू दिलो. थँक्यू. Thank you देव very बरें करूं. देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर, हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज